the third edition of the Heritage Festival, and it gives me a lot of pleasure to be here. तुमचे मध्ये असो उबो रावन पयलेच फावटी आमी हांगा पावलेले आसा. हेजे पयलीं बाब केदारान सांगलेलें आमकां यो कांय कारणा खातीर आमी पावंक नासले, पण खरें बरें दिसलें आयज येवन मुद्दम लोकां मदीं बसोन उलोवन. I got a chance to speak to Kedar for a few minutes before the program started, and like it was mentioned, this has grown into a very successful event. जायतो लोक हांगा मुद्दम येता, वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम, आनी जशें आमी ओपनिंग एक्ट पळयल्ले, सगळीं भुरगीं ह्या मतदारसंघाचे जितलीं भुरगीं आहलीं 150 सुमार भुरगीं वांगडा नाचल्यात आमच्या खातीर. What a wonderful performance by Jason Furtado and his entire team. Again, very happy to be here. 3 days of fun and enjoyment. Also, maintaining our true heritage of Goa, togetherness, ekot, ami joshe poita. I believe Saligaon constituency has a very diverse demographic of people. Like Kedar said, different things, different architectures, different people, different cultures, different upbringings. आणि हे प्लॅटफॉर्म जे तयार झालेले आसा फाटले 3 वर्सां, ही तरी आमकां एक माध्यम गावता भुरग्यांक येवन हांगा परफॉर्म करपा खातीर. वेगवेगळे तरेचे फूड स्टॉल्स, वेगवेगळे तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांगा येवन आपले वस्तू जी तयार करता घरा कडेन, ही तरी तांकां येवन एक प्लॅटफॉर्म गावता टू इंटरॅक्ट विथ पीपल. आज जर हांगा पळयलें आसत जाल्यार आमी हांगा पळयतात की हांगा जी शॉपां आसात, ह्या सगळी शॉपांची हांगाले सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, हांगाले लोकल आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक हांगा दिले. हांगा बरयलें अश्रूर पॉयंटूय बरयल्या, आनी ताजे हुर्राक मेळटा तें बरयलां. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव होली क्रॉस सेल्फ हेल्प ग्रुपूय बरयलां. आनी त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान आमच्यो महिला आसत, हांगले स्थानीक जे आसात, तांकां एक संद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा आपलो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करपाक. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे एखादो कार्यक्रम जेन्ना आमी करतात, फेस्टिवल जेन्ना करतात, ताच्या भितर लोकल जे आसा ताका इन्वॉल्वमेंट भितर करप हे तांचे आसा. म्हणून हांव केदार बाब नायकाचें अभिनंदन करता, कारण हांवें विचारलें 250 लोक हाडले खंयचे काय म्हण. ताणें म्हणलें की भुरग्यांक सुटी पडल्या आनी त्यामुळे त्या भुरग्यांक कितें तरी शिकपाक मेळपाक जाय, आनी म्हणून आपण तांकां एक कोर्साक घाले, डेविडाच्या त्या अकाडेमी भितर घाले, आनी तातूंतले बरे तरेन तांच्यांनी हांगा सगळो परफॉर्मन्स केलो. फाल्यांय भुरगे परफॉर्मन्स करपाचे आसा. आनी त्यामुळे एखादो आमदार जेन्ना ग्रावंडार आसता, सकयल आसता, त्या वेळाचेर ताच्या लक्षांत येता की कितें करपाक जाय काय म्हण. आनी म्हाका दिसता हांव पर्यटन मंत्रीच्या नात्यान रोहन बाब कवटे आसताच, पण हांव आनी डिलेला लोबो आमी दोगांय फिक्स तेची गेस्ट ऑफ ऑनर. गेल्या वर्सा पयल्या वर्सा जोस्बा ह्या वर्सा आयलो, पण प्रत्येक वर्सा नवें कितें तरी हांगा दिसता. पूण हांवें पयलीं रोहन म्हणपाक लागलो की हांवें ताका सांगलें की तुका जे लोकल कितें जाय तें कर म्हण. आपल्या खातें जें कितें आमी करतात तातूंत वचूं जाय अशें कांय ना. आनी त्यामुळे पूर्णपणे ताका स्वावलंब दिलो की तुका जाय तें कर. आनी त्यामुळे ताणें तेची बऱ्यांतली बरी संद घेतली. गांवांतली भुरगीं जी आसात, ह्या भुरग्यांक एक स्टेट हांगाली व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलें. आज हांव पळयतालो की वेगवेगळ्या लोकांचो सन्मान केलो. सालिगांव मतदारसंघा भितर वेगवेगळे जे कोणें कर्तृत्व केल्लें आसा, अशे कांय दोतोर आसतले, कोण तरी बरे काफ्रियल करपी रेस्टॉरंट आसतले, अशा सगळ्यांचो सन्मान, चोडणकार सारकेलो बरो प्लेयर आसतलो, त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो हांगा सन्मान केलो, जेणे करून तांकां सुद्धा एक रिकॉग्निशन दिल्लें आसा. केदारान सविस्तर पर्यटना खातीर कितें आस्पाव आसा, कितें करपा जाय आनी आमी कितें करता, आनी सालिगांव मतदारसंघा खातीर तो कितें करता तें सांगलें. सगळे फेस्टिवल पयलीं पणजे जाताले. हेरिटेज म्हण, फूड फेस्टिवल म्हण, वायन फेस्टिवल म्हण, फेस्टिवल उलो मार आनी पणजे जाताले. जेन्ना हो सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो आनी टुरिझम खातें म्हाका सांबाळपाक दिलें, तेन्ना एक आमी डिसायड केलें की पणजे कित्याक आसपा जाय, भायर कित्याक न्हय, बाकीच्या गांवांक लाभ कित्याक मेळचो न्हय. पर्यटन म्हणजे आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करता, आमी देशी विदेशी लोकांक पर्यटकांक हांगा आपयतात. आनी ते समज खरे तरेन आमी गोंय पळयतले जाल्यार एक वाटेन सन सँड एंड सी आनी दुसऱ्या वाटेन गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे आमचे गांव, हिंदलँड, इको टुरिझम हे पळोवंक जाय. एक वाटेन आमचो कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, ट्रेडिशन, जाल्यार एक वाटेन दुसऱ्या वाटेन आमचो एडव्हेंचर, वेलनेस, असे कितलेशेच आमचे गोंयान आसा जे आमी केन्ना दाखोवंक पावना आनी उलोवंक पावना, की तितलेच पुरते आमी उलयता जितले लोकांक जाय तितले. जेन्ना भायर भोंवून येता तेन्ना कळटा तांचे कडेन कांयच नासता, पूण ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता.
की आनी ते मार्केटींग अशें करतात की तांकां आमकां दिसता की थंय टुरिजम बेस्ट म्हणून. पूण गोंया आमचे इतले आसा आनी तरी आमी दाखोवपाचो तो प्रयत्न करता, तरी आनीकूय करपाक जाय. सालिगांव जेन्ना आमी उलयले हेरिटेज फेस्टिवल तेन्ना केदार नागलो की हेरिटेज फेस्टिवल आमी सालिगांव हाडया. हेरिटेजा खातीर सगळें आशिल्ले हांगा आसा आनी हांगा कित्याक न्हय काय म्हणून. सो पयल्या वर्सा आमी ट्रायल म्हणून आमी सुरवात करया म्हणून सांगलें. पूण पयल्या वर्सा ज्या तरेन केदार आनी पूर्ण टिमीन आपलो विचारधारा मांडली, सगळे टीम वर्क केले, सगळे एकठांय केले, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल टुरिस्ट जाले, ताणें मागीर म्हज्या कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी हो आतां हेरिटेज फेस्टिवलाचो 3रो वर्स जरी जालें, एव्हरी इयर टू इयर हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांव मतदारसंघात ह्याच वाठारांत जातली. ह्या वाठारांतल्यान जर गेले जाल्यार सगळे नामनेचे बीच आसा, कलांगूट, बागा, अंजुना, आरपोरा, वागोतोर ह्या वाठारांतल्यान वता. सो म्हाका दिसता एक बरो जागो आनी उपकार ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराचे की आमकां हो वेन्यू तेंच्यांनी 3rd टायम दिलेलो आसा म्हणून. हेरिटेज फेस्टिवल एव्हरी इयर जाता, पूण ह्या फावटी एक म्हणजे अनोखे हेरिटेज फेस्टिवल आमी घडोवन हाडला. आनी सगळ्याकून पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की जी माणकुली भुरगीं तुमी आज स्टेजीर पळयल्या आनी ते सगळी म्हणजे भुरग्यांनी यूथ जे आसा ते आज तांच्यांनी डान्स केला, हेंका लागून आनी हेंच्या पेरंट्सांक लागून सगळ्यांनी एकदां ताळयो मारच्यो. खरेंच एक लायटनिंग परफॉर्मन्स म्हणजे म्हाका ते तेंचे रिहर्सल चालू आसतना हांव सदांच येतालो, हांव डेव्हिड फुर्तादो, हांव तेजे पुराय टीमीक देव बरें करूं म्हणटा की काही म्हणजे 2 विका भितर इतल्या बऱ्या तरेन आमी ह्या भुरग्यांक डान्स शिकोवंक पावले आनी तेंच्या भितरली स्टेज फोबिया काडून ह्या एजीर येद्या व्हडल्या स्टेजीर सगळ्या मिनिस्टरांच्या फुडल्यान, ऑनरेबल जे सगळे हांगा उबे आसा तेंच्या फुडल्यान, सगळ्या प्रेक्षकांच्या फुडल्यान भंय नासतना तेंच्यांनी परफॉर्म केलें. इट वॉज अ वंडरफूल परफॉर्मन्स. हे सगळे करता आसतना हेरिटेज फेस्टिवल जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार हेरिटेज फेस्टिवलान आमीच्या सगळे आसता. आमी हेरिटेज फेस्टिवल म्हणटा आसतना आमची ती स्टॉलां तुमी पळयता जेतून चणेकारांची, खाजेकारांची, पॉटरी, आमचे कोंकणी लायब्ररी, आतां फाल्यांच्यान म्हणजे आयच्यान फाल्यांच्यान तुमी पळयता आसतले हांगा कोंकणी फिल्मां ती आमकां पळोवपाक मेळटली, आमकां ट्रेडिशनल डान्स पळोवपाक मेळटले, नामनेचे सिंगर आमकां पळोवपाक मेळटले, स्पेशल परफॉर्मन्स म्हणून सुदेश भोसले ते सुद्दां गोंयकार ते आमकां पळोवपाक मेळटले. आनी हे सगळे करता आसतना एव्हरी टायम एक क्वेश्चन मार्क येता की गोंयच्या फेस्टिवल इव्हेंट जाता तेन्ना भायरचे हे कित्याक. सो ह्या फावटी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी आमी विचार केलेले की ही स्टेज जी आसा ही गोंयकारांकूच दिवची म्हणून. आनी तेकाच लागून सगळे जे बँड्स आसा चडशे मॅक्झिमम 90% बँड जे आसा हे गोंयचे आसा. जे फॅशन शो आता हे आमचे सालिगांवचेच निनोश्का ते परफॉर्म करतले, होस्ट करतले. आनी आमचे इव्हेंट जे आसा बँड आसा ते सुद्धा सगळे सालिगांवचे आसा. सो सगळे गोंयकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की ह्या स्टेजीर येवन परफॉर्म करपाक लागून आनी आपलो टॅलंट दाखोवपाक लागून. आनी हे करता आसतना म्हाका दिसता आमचे गोंयकार, आमचे टॅक्सीकार भाव आसूं, हॉटेलकार भाव आसूं, ह्या सगळ्यांक हेजो फायदो जाता. आमच्या सरावंडींग जी सगळी स्टॉलां पळयल्या ही सगळी स्टॉलां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान आमी दिलेली आसा. आनी म्हाका दिसता तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की गोवन कुझीन हांगा सगळ्यांच्या फुडें हाडपाक आनी आमी जे म्हणटा घरगुती आनी सामकें ऑथेंटीक गोवन फूड तुमकां ह्या सगळ्या स्टॉलांचेर पळोवपाक मेळटलें. We are celebrating Goa Heritage Festival 3rd time in a row in Saligaon, and big round of applause to our tourism department as well as Bab Kedar Naik. ये तिसरे वर्स आमी हांव एज अ MLA हांगा येता आनी as our Kedar MLA has said, every year it gets bigger and better. Especially आयज हांगा येयला तेन्ना ही माणकुली भुरग्यांनी जे परफॉर्मन्स दिले, रियली hats off to you all and hats off to the academy for David Furtado's academy for training them, and also these numerous stalls given to specially ladies from self-help group. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात तेन्ना हे जे ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या महिलांक स्पेशली मेवता, 1-2 रुपया हांगा जोडून हे 3 दीस हेरिटेज फेस्टिवल जे आमी सेलिब्रेट करतली. आय वूड रिक्वेस्ट ऑल माय पीपल स्पेशली फ्रॉम बार्देस टू कम हियर and celebrate the Goa Heritage Festival
2026, today, tomorrow, and day after tomorrow.